पक्ष गोंयांत हाडून काँग्रेसचेर वेगळो हल्लो करपाक आयज त्यांनी सुरू केल्लो आसा आणि तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन इतल्याच खातीर करता की आयज भारतीय जनता पक्षान वेगळे वेगळे पक्ष गोंयांत हाडले. कोण पैशांचे आमिष दाखयता, कोण आनी कसले आमिष दाखयता आणि खूप जाणांक विकते घेवपाचे प्रयत्न केले. तुमचे अभिनंदन इतल्याच खातीर, तुमचे कॉंग्रॅच्युलेशन इतल्याच खातीर की एक वटच्यान लाखांनी आणि करोडांनी रुपयांच्यो तुमकां ऑफरी येता आणि काँग्रेस पक्ष आम्ही फक्त एक आयडियोलॉजी घेऊन आसा आणि त्या आयडियोलॉजीचेर तुमची कमिटमेंट आणि त्या आयडियोलॉजी घेऊन तुम्ही एक कार्य एक काम मुखार व्हरतात. आम्ही पक्ष तुमकां कांयच पयशे करपूच, कोणा पगार नासता, जावं तुम्ही खर्च कितें करता तो खर्च सुद्दां आमी दिना. तुम्ही स्वखर्चान एक पक्षाचें कार्य चालू दवरलेलें आसता आणि ही जी एक आयडियोलॉजिकल कमिटमेंट तुमचो सगळ्यांचो आसा, एक पक्ष निश्ठाचे तुम्ही काम करतात, ज्या लॉयल्टी तुम्ही ते काम केले आसा, कितें तुमकां मेळ्ळें कितें तुमकां मेळना हें केन्नाच पळयनासतना एका पक्षा बरोबर तुम्ही रावले आसा आणि जेन्ना दुसरे वेगळे वेगळे पक्ष वेगळे तरेचे आमिष दाखोवन सुद्धा तुम्ही त्या पक्षाकडे वचतात आणि त्या हेजेर तुम्ही प्रूव्ह करतात. हो टायम टफ टायम आसा आमकां पळोवपाक की हे आमचे कोण आणि जे आमची न्ही कोण जे पक्षा बरोबर असतात तो हो टायम सगळ्यांक जज करपाचो आणि त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्यांचे जे ह्या रुमाक आसात आणि जे आयज ह्या रुमाक ना, आज वेगवेगळे पक्षाचे कार्य ते चालूच दवरलेले आसात. प्रत्येक जण कोण ब्लॉकान भोंवता आनी कितें करता पक्षाचे कार्य, जो बूथ लेवलाचो कार्यकर्ता थंय काम करता, ब्लॉक लेवलाचो कार्यकर्ता काम करता, डिस्ट्रिक्ट लेवलाचे कार्यकर्ते काम करतात. हे सगळे म्हणजेच आमची संघटना आणि ही सगळेच म्हणजेच आमची ताकद आणि त्याची सगळ्यांची लॉयल्टी आयज हांव प्रणाम करता, नमन करता आणि सगळ्यांक तुमकां याद करता.